आमी आतां आयच्यान आमची 12th बोर्ड एग्जामी स्टार्ट जाता. आमकां खूब चड प्रेशर आसता. आमी स्टडी केलेली आसा आनी स्टडी करचे जाल्यार बऱ्या एग्जामी म्हणजे बऱ्या हितून वचोंक जाता आनी स्टडी करी जाल्यार बेगीन पास जातली आनी एग्जामी आमच्यो बऱ्यो वचपाच्यो आहा. आजच्यान 12वीची परीक्षा ह्या सेंटरार जाता हरमल हायर सेकंडरी आनी खरें म्हणजे आज पयलो दीस आसल्या कारणान पेपरूय आसा तो जियोग्राफी आनी वोकेशनल एक आसा. हांगा फक्त वोकेशनल फक्त 4 हॉलांनी आनी फाल्यांच्यान पेपर सगळे टोटल स्टुडंट्स आसतले आनी एग्जाम ही 18 तारखेर सोंपतली. तशें पळोवंक गेल्यार 12वीची एग्जाम आयच्यान सुरू जाता पण आयज जियोग्राफी आनी वोकेशनल पेपर आसात. एक्चुली सगळ्यांची फूल फ्लेजेड परीक्षा सुरू फाल्यां आसा 29 तारखेच्यान. ती 29 म्हणजे 28 ते 18 मार्च पर्यंत परीक्षा चलतली. आमची श्री कमळेश्वर हायर सेकंडरीचे भुरगीं 76 बसतली आर्ट्स एंड कॉमर्सांतल्यान. हरमल सेंटराची जी एग्जाम आसा ती इट इज स्टार्टींग फ्रॉम टुडे. आयज भुरग्यांक इंग्लीश कॉम स्कील पेपर आसा. ह्या पेपराक हरमल पंचक्रोशी हायर सेकंडरी स्कूल एंड सप्तेश्वर इन्स्टिट्यूट ह्या 2 हायर सेकंडरीची भुरगीं पेपर दितली. ह्या सेंटरान टोटल 3 हायर सेकंडरीची भुरगीं पेपर दितात. आमी काल सगळ्यांनी मेळून सगळे क्लासेस सिटींग अरेंजमेंट ही व्यवस्थित केल्या.